पास्कांचे 5वें सातोळें सोमार. जोवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 14 ओळी 21 ते 26. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हटलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय म्हूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव आनी ताचें सगळें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना. जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदीं आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारादी धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.